नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीशपुर बामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। शहाजनाच्या भारताचो न्हय जाल्यार हांव स्वतंत्र भारताचो नागरीक म्हणटा भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्स। कला अकादमीच्या निविदा घोळ प्रकरणा वयल्यान भाजपांत वाडलो शाब्दीक वाद। गोंयांत गोंयकारांचें स्थान कितें? सरकारी नोकरे खातीर मराठी सक्तीची केल्ल्यान विजय सरदेसायाचो सरकाराक प्रश्न। निर्शवणेंतल्यानूच विजयान केल्यात भाजपाचेर आरोप, सांगता भाजपाचो फुडारी दामू नायक। भारत जोडो सोपतकीच सुरू जातली भाजपाची निमणी यात्रा। मुखेलमंत्र्याच्या टिकेक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली जाप। भलायकी क्षेत्रात फिजिओथेरपीक आसा महत्व, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। फोंड्या यूथ फिजिओ कॉन्क्लेवाचे केले उक्तावण। ठाकरे तशेंच शिंदे गटाकूय वापरपाक मेळचें ना धनुष्यबाण। शिवसेना हेवूय नांव मेळचें ना वापरपाक, वेंचणूक आयोगान काडला आदेश। आनी आतां खबरो विस्तारांत। कला अकादमीच्या निविदा घोळ प्रकरणात कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिग्स हांच्या मदीं सध्या शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळटा। मंत्री गोविंद गावडे हांकां हांव भाजपाचो खंयचो म्हणयारो तो आपणें सांगपाची गरज ना। जंय सरकार चुकता थंय देशाचो नागरीक म्हणून आपल्याक उलोवपाक स्वतंत्र भारतान हक्क दिला। हांव स्वतंत्र भारतांत रावता, शहाजनाच्या भारतांत न्हय असो तोमणो सावियो रॉड्रिग्सान गोविंद गावडेक मारला। Nation first, party second, and self last is the guiding principle of the Bharatiya Janata Party. My question to the Goa government yesterday is based on this guiding principle. I put my nation first. I put my Goa first. And I put the people of Goa first. In all this, I put myself last. The question I asked is a question in the mouths of many Goans. The minister concerned stated, who is the spokesperson? Is he even an official person of the BJP? I would like to tell the minister that I am a mere karyakarta of the party and a sevak of the people in free India and not Shahjahan's India. सचिवालयातल्या नोकरे खातीर मराठीचे ज्ञान गरजेचे जाल्यार कोंकणीचे कितें? गोवा फोरडाचो मुखेली विजय सरदेसायान प्रश्न केला। ह्या नोकरे खातीर फकत मराठीचीच सक्ती करप हें चुकून जालां आसूंये, अशें जर आसा जाल्यार समजून घेवं येता। मात हें चुकून जावंक ना जाल्यार गोंयांत गोंयकारांचें स्थान कितें असो प्रश्न विजय सरदेसायान विचारला। सगळ्या लेवलाचेर हे सिस्टम्स म्हणून जे कितें हाडूंक सोदतात, आत्तां हांवें एक ट्वीट केलां, जॉबाक नॉलेज ऑफ मराठी एसेंशियल म्हणून घाल्लें आहा। एक हांवें एक हें दाखयलां, सेक्रेटरिएटान कोण तरी पोस्ट आयल्या, थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटा काडल्या न्ही। हांवें म्हणलां की चूक जाल्या आसतली म्हण, म्हाका दिसता ही चूक जाल्या आसतली, की मराठीच मेन्शन करतात कोंकणी मेन्शन करनात। म्हाका दिसता ही चूक आसतली, पूण चूक जर ना जाल्यार गोंयांत गोंयकारांचें स्थान कितें हो प्रश्न पडटा। मोपा एअरपोर्ट, ह्या मोपा एअरपोर्टान गोंयकार लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टार परत चड जर दिसले ऑर इक्वल दिसले जाल्यार आमकां देव पावलो अशें आमच्यान म्हणूं येता। खंयचेच जंय पयशे आहा थंय गोंयकार दिसना, विजयाची परिस्थिती। विजय सरदेसाय स्वताक स्वयं घोषीत विरोधी पक्ष फुडारी समजूंक लागला। तशेंच तो सध्या तणाव खाला आसा, ताका लागूनच तो सरकाराचेर आडते पडते आरोप करीत सुटला। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सारखी आसा ती पेड्ड्यार जावंक ना। गोंयांत जी घोवळी वखदांची प्रकरणां घडटात ताची सरकार चवकशी करता अशें दामू नायकान म्हटलां। तरेन सरकाराचेर वेगवेगळे तरेन आरोप
हे फ्रस्ट्रेशना खातीर केले गेले वता ताजें तें उत्तर. कालच काही पत्रकारांक जी बायट दिली आसा जो स्वयं घोशीत ऑपोजिशन लिडर म्हणटा स्वता विजय सरदेसाय हांणी की हें सरकार चुकीच्या मार्गान नाका जाल्लें करता. म्हणजे ड्रग्साच्या संदर्भान तांणी उलयल्लें आसा, बाकीचे लॉ एंड ऑर्डराच्या संदर्भान उलयल्लें आसा. ताणें पयलीं जाणा जावन घेवचें की ह्या फाटल्या अनेक दिसांनी जे ह्या सरकारान जे हातीन जे प्रोग्राम घेतिल्ले आसात आनी तातडीन ताची अंमलबजावणी करप आसा, हें ह्या सरकाराची कार्यक्षमता जी आसा ती दाखोवन दिता. तुमी मुद्दामून पळयात खंय तरी इलिगल वास्तून ज्या प्रमाणे क्रायम एंड ऑर्डरच्या संदर्भां सकयल वायट गजाली घडल्यो त्यो जमीनदोस्त करपाचें प्रकरण आसूं किंवा खंय तरी धर्मांतरणाच्या ह्या संदर्भान कोणाक तरी बी वाचोवपाचो प्रश्न न करता सरळ ताका काडून जेलीन भितर उडोवपाचो प्रश्न आसूं किंवा ह्या दिसांनी तुमी ज्या दिसाळ्यांनी पळयतात, पेपरांनी पळयतात, जे एंटी नार्कोटिक्साच्या संदर्भात जितल्यो केसीस जाल्ल्यो आसा आनी कितले प्रमाणान कोठ्यांनी हे प्रकरणां गांजा किंवा बाकीचे हे सगळे धरपाक लागिल्ले आसा. खरें म्हटल्यार हांव आतां तें बरयतालो पण तुमकां हांव थोड्या वेळान जाय जाल्यार तें सर्क्युलेटूय करतलां कितले खंय ह्या फाटल्या 5 वर्सांनी कितलो आंकडो पावलो. आनी ह्या प्रकरणान सरकार कठोर कारवाई करीत आसा. ड्रग्स हो जो शाप लागिल्लो जो आसा आनी मोठ्या प्रमाणान इजी मनीक लागून तो सगळे कडेन भुरग्यां कडेन भितर सुद्दां वचचे पयलीं मुंबय एअरपोर्टाचेर आसूं किंवा गोंयच्या वेगळी जाग्याचेर आसूं जे छापेमारी जाल्ली आसा, जशे टिप्स मेळटात किंवा जशे तातूंतल्यान पुलीस ज्या तरेंतल्यान हे प्रकरणां उस्तून काडपाक लागल्यात तें पळोवपाक गेल्यार कौतुकास्पद आसा आनी तातूंत हें सगळें फ्रस्ट्रेशन वाडत. काश्मीरात भारत जोडो यात्रा सोंपतकीच भाजपाची अंतिम यात्रा सुरू जातले अशें विधान काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकरान केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कर्नाटका उडपी हांगा तांच्या उलोवपा वेळार काँग्रेसीन आतां न्हय जाल्यार 1947 भारत जोडो यात्रा काडपाक जाय आशिल्ली अशें विधान करीत काँग्रेसीचे भारताच्या स्वतंत्र लढ्यांतले योगदान उणें करपाचो यत्न केला अशें अमित पाटकरान म्हटलां. भारताचे स्वतंत्र आनी गोंयाक मुक्ती लढ्यात काँग्रेसीचें कितें योगदान आसा तें मुखेलमंत्र्यान परत एकदा अभ्यास करचो असो तोमणो लेगीत अमित पाटकरान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मारला. फिजिओथेरपी ही भलायकी क्षेत्रांतली म्हत्वाची उपचार पद्दत आसा. आयच्या काळात ही उपचाराची पद्दत कोविड, बायलांची भलायकी, काळजाचें दुयेंस, कॅन्सर, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट तशेंच हेर दुयेंसांचेर उपचार करपाक म्हत्वाची थारले अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान व्यक्त केलां. ते फोंड्या यूथ फिजिओ कॉन्क्लेव सुवाळ्याच्या उक्तावण कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या कॉन्क्लेवात देशभरांतल्या फिजिओथेरपिस्टांनी वांटो घेतिल्लो. I'm very well aware that physiotherapy is made its mark the way behind the conventional approach and now flourishing its wing in the super specialties like the sports, women's health, cancer, cardiac condition, disability, corporate fitness, organ transplant and many more. Prevailing medical practice is revolving around providing the symptomatic relief. Relief of symptom is not a cure. Now our aim should be to upscale from the disease care to health care. Physiotherapy in recent time has provided to be boon in helping the patient from COVID-19. Patient recovered from COVID-19 and even the patient with ongoing COVID-19 infections were hugely benefited by physiotherapy. Beneficial use the breathing exercise, positioning and device like the incentive spirometer has also been acknowledged by WHO. And the role of physiotherapy in sports is really unmatchable. In developing countries like India, we now have the probable maximum number of athletes and other sports persons receiving regular physiotherapy services. शिवसेनेक धनुष्य बाण चिन्ह वापरपाक मेळचें ना तशेंच दोगांकूय शिवसेना हें नांवूय वापरपाक मेळचें ना.
मात तांकां ठाकरे गट आनी शिंदे गट अशी नांवां वापरपाक मेळटली असो आदेश वेंचणूक आयोगान काडला. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या खातीर हो उद्धव ठाकरे गटाक व्हडलो धपको मानतात. वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णया उपरांत ठाकरे गटाचे आमदार आनी तांच्या प्रवक्त्यांनी शिंदे गटाचेर खर टिका केल्या. मजगतीं वेंचणूक आयोगाच्या सुचोवण्या प्रमाण ठाकरे गटान 3 पर्यायी नांवां सुचयल्यात ती अशी: शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना प्रबोधनकर ठाकरे आनी शिवसेना उद्धव ठाकरे हांच्या पैकी एक नांव ठाकरे गटाक मेळटलें. तशेंच प्रश्नचिन्ह म्हणून त्रिशूळ, उदेतो सूर्य आनी मशाल हे 3 पर्याय ठाकरे गटाक वेंचणूक आयोगान निर्णय घेवपा खातीर दिलेला आसा. अतिशय आम्हाला दुःख झालेलं आहे, आम्हाला क्लेश झालेले आहे आणि संतापही आहे. प्रचंड संताप शिवसैनिकांचा झालेला आहे आणि मुद्दामून शिवसेनेला वारंवार डिवचण्यासाठी, संपवण्यासाठी, म्हणजे तुम्ही मुख्यमंत्री तर झालात, परंतु तुमची भूक किती मोठी आहे की तुम्हाला ज्या शिवसेनेने तुम्हाला सर्व काही दिलं, ज्या धनुष्यबाणाने तुम्हाला सर्व काही दिलं, तो धनुष्यबाण तुम्ही गोठवताय, परंतु शिवसैनिकांचं रक्त उफाळल्याशिवाय राहणार नाही. शिवसैनिकांचं रक्त तुम्ही कधी गोठवू शकणार नाही. आणि ठाकरे नाव शेवटी हे आमच्याकडे आहेच ना, ब्रँड ठाकरे आज आमच्याकडे आहे आणि महाराष्ट्र हा ब्रँड ठाकरेला मानतो. माननीय उद्धवजी ठाकरे हाच आमचा चेहरा आहे. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे हीच आमची ओळख आहे. जे काय निवडणूक चिन्ह आम्हाला मिळेल आम्ही ते घराघरात पोचवू. आणि रमेश लटके हे जे आमचे विद्यमान त्या ठिकाणी आमदार होते, त्यांचं दुःखद निधन झालं आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला आता तिकीट देण्यात आलेलं आहे. परंतु शिंदे गटाकडे उमेदवार नाही आहे. भारतीय जनता पार्टीचा डागी कॅन्डिडेट मूर्जी पटेल हे तिकडे उभे राहणार आहे. ज्यांचं जे जात प्रमाणपत्र आहे ते खोटं ठरलेलं आहे. अशा खोट्याड्या माणसाला तुम्ही निवडणुकीत उतरवणार, हीच का भारतीय जनता पार्टीची ओळख? जे स्वतःला पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणतात, ती पार्टी विथ अ डिफरन्स अशा दागी उमेदवाराला उभं करणार का? हे अत्यंत निंदाजनक आहे. मी एक सांगतो की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये संतापाची लाट उसळलेली आहे. जितका म्हणून तुम्ही शिवसेनेवर अन्याय कराल, तेवढे लोक पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणार आहेत. लोक निश्चितपणे ह्या अन्यायाचा बदला लोकशाही मार्गाने घेतील. याचा हिशेब लोकशाही मार्गाने चुकता करतील. असं पक्षाचं नाव गोठवायचं कारण काय? दुसरी गोष्ट, विरोधी पक्ष निवडणूकच लढत नाहीये. एकनाथ शिंदे गट निवडणूकच लढत नाहीये आणि मग शिवसेनेचं चिन्ह गोठवायचं कारण काय? शिवसेनेचं चिन्ह गोठवता ते गोठवता आणि तुम्ही शिवसेना नाव पण गोठवता. मला एकनाथराव शिंदे आणि त्यांच्या चेहऱ्या चपाट्यांना सांगायचं आहे की सांगा की तुम्ही आता शिवसेनेचा विचार कसा पुढे घेऊन जाणार? शिवसेना प्रमुखांचा विचार पुढे घेऊन जाताय म्हणजे काय करताय तुम्ही? ज्या शिवतीर्थावरून ज्या ठिकाणी 56 वर्ष संपूर्ण देशाला हिंदुत्वाचा विचार दिला गेला, ते मैदान देण्याचं नाकारलं. शिवसेनेचा विचार पुढे नेत होतात, कसा नेत होतात? आज ज्या चिन्हावर तुम्ही निवडून आलात, ज्या चिन्हावर आमदार खासदारांची ओळख या देशाला झाली, ते चिन्ह तुम्ही गोठवताय. शिवसेना प्रमुखांचा विचार कसा पुढे घेऊन जाताय ते सांगा. शिवसेनेचे नाव आणि बाणाचे प्रतीक वेंचणूक आयोगान तात्पुरते गोठयला, तरी निमणे आमकां ते नाव आणि प्रतीक मेळटले असो दावो शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर हांणी केला. शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार बहुसंख्य शिंदे गटात आसात आणि तांणी गरजेची सगळी कागदपत्रां वेंचणूक आयोगाक दिल्यात अशें केसरकरान सांगले. उद्धव ठाकरे हांणी शिवसेनेक फामील पार्टी केल्ल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केला. एक स्ट्रैटेजी थी उद्धव जी के गुट की कि वो डिले करे ताकि फ्रीज हो जाए और फ्रीज होने की वजह से उनको सिंपैथी मिले. लेकिन हमने कुछ भी डिले नहीं किया. हर वक्त जब हमें टाइम दिया गया था उस वक्त पे शिंदे साहब ने अपना एफिडेविट दे दिया, सब प्रूफ्स दे दिए. तो हमारे साथ यहाँ से कोई भी पेंडिंग नहीं है. पेंडिंग है तो उनकी तरफ से पेंडिंग है, इसलिए टेम्पररी फ्रीज हो गया है. बाद में तो जिसकी मेजॉरिटी होंगी उनको सिंबल मिल जाएगा. उनकी स्ट्रैटेजी थी, इसलिए उनके पास सब रेडी था, नाम भी रेडी थे. उनको मालूम था कि हम लोग बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं, तो उन्होंने लिख दिया शिवसेना बाबा साहब और दूसरा लिख दिया और तीसरा लिख दिया. ऐसे नहीं होता है ना. वो तो बाबा साहब के विचारों पे जब चलेंगे तो ही वो बाबा साहब का नाम यूज कर सकते हैं. वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, न कि फैमिली का पार्टी है. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है. फिर भी जो होगा हम तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे. हमारे पास मेजॉरिटी है, इसलिए सिंबल हमको ही मिलना चाहिए, ये हमारा क्लेम है और हमें जस्टिस मिल जाएगा.
येवपी विधानसभा पोट वेंचणुकेत शिवसेनेचे नाव आणि वेंचणूक प्रतीक वापरपाचो न्हय असो आदेश वेंचणूक आयोगान दिल्ल्यान राजकीय मळार बरोच खवदळ पडला। हाचो अर्थ उद्धव ठाकरेच्या फुडारपणा खाला आशिल्लो गट दुबळो वा निराश जावंक ना। महाराष्ट्राच्या लोकांचो उद्धव ठाकरेक तेंको आसा अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे फुडारी महेश तापसे सांगता। आदले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फुडारपणा खाला गटाक अंधेरी पूर्व विधानसभेच्या पोट वेंचणुकेत पक्षाचे नाव आणि वेंचणुकेचे प्रतीक वापरपाक वेंचणूक आयोगान शेनवारा बंदी घातल्या। उपरांत तापसे उलयतालो। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण, इसे चुनाव आयोग ने फिलहाल स्थगित करके रखा है। मुंबई में एक उपचुनाव होने वाले हैं, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के भी प्रत्याशी वहां पे होने वाले हैं। वहां पे शिंदे गुट का कोई प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने इस प्रकार का फैसला लिया, चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को स्थगित किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस वक्त उद्धव ठाकरे जी के साथ है। चुनाव चिन्ह को स्थगित करने के बावजूद भी अंधेरी की बाई इलेक्शन के अंदर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का विजय होगा। उद्धव ठाकरे जी के साथ महाराष्ट्र की एनसीपी पूरे समर्थन के साथ है और ये सारी गतिविधियां ये किसके इशारे पे हो रही हैं या किसको फायदा दिलाने के लिए हो रही है, ये महाराष्ट्र की जनता को पूरी तरह से मालूम है। गुप्त मतदान पद्धतीनूच नगराध्यक्षाची वेंचणूक घेवपाक जाय असो उल्लेख पालिका कायद्यात खंयच केल्लो ना। एकाद्रे वेळेर प्रेसिडिंग ऑथॉरिटी जाय जाल्यारूच गुप्त मतदान पद्धतीनूच घेवं येता, पूण कायद्यान अशे तरेन मतदान घेवपाची सक्ती केल्ली ना अशें दिगंबर हांचें म्हणणें आसा। गेले 2-3 दीस एक बातमी वर्तमानपत्रांनी येता, ते म्हणजे सरकारान ऑर्डिनन्स पास केला, म्युनिसिपल ॲक्टाचो अमेंडमेंट करून एक ऑर्डिनन्स पास केला आणि अशा पद्धतीन बातमी येतात की डेमोक्रेसीची मर्डर केली आणि कितें हें केलें अशी बातमी। पूण एक म्हणजे कोण विचार सुद्दां करना हांकां की एक्चुअल फॅक्ट कितें तो। फॅक्ट हो की हो मडगांव गोवा म्युनिसिपालिटीज ॲक्ट 1968 ह्या ॲक्टा भितर खंयच वोटींग सिक्रेट बॅलेटान घेवचें म्हणून ना। हो ॲक्ट कितें म्हणटा की जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन दितात किंवा इलेक्शन जाता तेन्ना कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग आपोवची आनी स्पेशल मिटींगेक डिसिजन रेजोल्युशन घेवचें। आतां तें रेजोल्युशन नॉर्मली म्युनिसिपालिटी सदांच शो ऑफ हँड्सांनीच घेता। ह्या एक्टाक एक रुल्स आसा, त्या रुल्सान सुद्दां कितें म्हटलां, जर प्रिजायडींग ऑथॉरिटीक जाय जाल्यार प्रिजायडींग ऑथॉरिटी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सीस कॅन होल्ड इट बाय बॅलट। सिक्रेट बॅलट म्हणून शब्द ना, बाय बॅलट म्हण। आता एक लक्षात दवरपाक जाय, आमी डेमोक्रेसीक नंबर मानतात सगळे जाण, जाचो नंबर चड तो गव्हर्नमेंट फॉर्म करता, त्याच भशेन जाचो नंबर चड ताणें कावन्सील फॉर्म करपाक जाय किंवा पंचायत फॉर्म करपाक, हें प्रिंसिपल। आनी म्हणून म्हजें म्हणणें कितें की सरकारान जें डिसिजन घेतलां, म्हाका याद करून दिता तुमकां असेंब्ली, हांव पयलीं 4 आमदार आशिल्ले आमी 1994 तेन्ना अशेंच जाल्लें, स्पिकराचें इलेक्शन सिक्रेट बॅलेटान जातालें। तेन्ना म्हाका याद जाता की थॉमासीन कार्दोज वर्सीस सिरसाट अशें इलेक्शन जाल्लें सिक्रेट बॅलेटान आनी थॉमासीन कार्दोजा कडेन मेजॉरिटी आसून सुद्दां सिरसाटाक सिक्रेट बॅलेटान नायच मतां पडलीं। तुमकां तेन्ना हिस्ट्री खबर आसा जाल्यार। आनी मागीर सरकारान विधानसभेत इमिडिएटली 15 मिनटांनी सेशन परतें घेतलें थंयच आनी तातूंत भितर अमेंडमेंट केलो की इट शॅल बी बाय वोट ऑफ शो ऑफ हँड्स बाय रेजोल्युशन। म्हणजे आज पर्यंत स्पिकराचें इलेक्शन हें बाय रेजोल्युशन जाता, बाय शो ऑफ हँड ऑल ओव्हर इंडिया सगळे कडेन। आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ज्या म्युनिसिपालिटीन जांचे कडेन नंबर चड आहा तांचो प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट जावपाक जाय काय नाका हें तुमी डिसायड करा। तुमी तुमच्या पंचायताक तुमीच पयलीं विचारा, बेश्टेच कितें आसा म्हणून उलोवपाक जाय म्हणून उलयता अशें ना। म्हणून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता, सरकारान एक वयल्यान बरो पायंडो घाला की ऑल ओव्हर गोवा सगळ्या म्युनिसिपालिटी भितर हो प्रश्न सुट्टलो, जाचे कडेन नंबर आहा ही शूड रूल। अशें नाडप्यांना बरोवन अशे पद्दतीचें वातावरण तयार करपाक जाय। PFI संघटनेकडे संबंधित आशिल्ल्या संघटनांक तेंको दिवपी राजकीय फुडाऱ्यांचो बेगीनूच पर्दाफाश जातलो असो विश्वास भाजपाचे फुडारी दामू नायकान व्यक्त केला। ह्या संघटनांक कोण केन्ना खंय कसो तेंको दिता तांचे विशीं सोद सुरू जाला अशें दामू नायकान सांगलां। संदर्भात कोण आसात, कोण कोणाचे ग्रुप्स आसात, कोण कोणाक मेळटात, खंय कितले पयशे आसात, खंयचे कोणे तांकां फायनान्स केल्लो, खंयच्या पॉलिटिकल लिडराचो तांकां सपोर्ट आसा,
हे सगळे गजाली हळू क्रिस्टल क्लियर जावपाक लागल्या तेन्ना थंयच्यान आपली गजाली कश्यो आसात त्यो पयलीं लोकां मुखार येतल्यो थंय सांबाळचे पडटली आनी सरकार वेवस्थीतपणे योग्य रितीन काम चालू आसा हाची ही नोंद घेवची. आनी म्हणून जे पळय ते हें जालां डिस्टर्ब पळय जें जालां त्या डिस्टर्बच्या वातावरण फ्रस्ट्रेशनाच्या वातावरणाक लागूनच हें सगळें येता. तुमकांय सगळ्यांक खबर आसा ह्या सगळ्या संदर्भान केंद्रीय मिनिस्ट्री मोठ्या तरेन हें बुलडोज करता आनी हे जे एंटी नॅशनल अंडरलायन वर्ड एंटी नॅशनल एक्टिविटी जे करतात तांचे बरोबर जे आसात तातूंत भितर खंय खंय भाड्याक रावता ते बांगलादेशी आसूं किंवा आनी कोण आसूं ह्यो सगळ्यो गजाली सरकार करीत. मयेच्या श्री केळबाय देवस्थानाचो उत्सव वा देवूळ बंद करपाचो निर्णय घेवचे पयलीं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकांक विश्वासात घेवचे असो निर्णय आयतारा केळबाय वाड्यार जाल्ले बसकेत घेतला. ह्या बसकेक नायक गांवकार आनी हेर समाजांतले लोक तशेंच गणेश उत्सव समिती आनी मंडत बांदकाम समाजाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. गांवाकडेन संबंद नाशिल्ले देवस्थान समितींतले 2 पदाधिकारी दर एका उत्सवा वेळार विघ्न हाडून गांवांत झगडे पेटोवपाचो यत्न करतात असो आरोप ह्या बसकेत करून ह्या प्रकाराचो निषेध केल्लो आसा. जे नाव रघुनाथ नायक ह्या केळबाय देवस्थानाचो हांव एक अधिकारी आनी केळबाय असोसिएशन प्रसन्न जी कमिटी आहा तेचो हांव उपाध्यक्ष आसा. हांव सांगपाक इतकें सोदतां की आमच्या मयान प्रत्येक दिसा म्हणून असो वर्षभर कार्यक्रम चालू आसता आनी सुरळीतपणे चलता आनी कोणाचेच कांय ऑब्जेक्शन नासता टणटो नासता. आनी हेच फावटीक हेच एक ह्या वर्साक कितें जालां की कोण तरी गांवांत अनवळखी व्यक्ती उत्पन्न जाल्या आनी ती प्रत्येक फावटी येता आनी जो कितें उत्सव आहा थंयसर विघ्न हाडटा. ह्या लोकांक हे कोण हाडटा तांकां आमी काय वळखना आनी मयाचे बी न्हू ते अशे लोक विघ्न हाडटा आमच्या प्रत्येक गांवांत आनी सगळ्या गांवांत तणटो निर्माण करता. त्या खातीर तेचेर हे जे कोण मामलेदार आसा जावं आनी कोण आसा देवाचे जे हे डिसिजन दिवपी आहा तेंच्यांनी फूल विचार करून असल्या लोकांक भितर इन्वॉल्व करचे आनी तेंचेर फूल विचार करून तेंचेर कितें तरी कारवाई करची जणू करून गांवांत कसलो तणटो निर्माण जावचो न्हू. म्हजो जल्म कृष्ण जन्माष्टमीक जाला देखून हांव देवान म्हाका कंसाच्या वंशाजांचो नाश करपाक काम दिला अशें विधान दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवालान केला. शेनवारा गुजरातात केजरीवालाक हिंदूक विरोध करपी पोस्टर दिसले ताचेर प्रतिक्रिया दितना केजरीवालान असो विचित्र दावो केला. गुजरातांतल्या कितल्याशाच शारांनी हिंदू धर्म म्हाका पिशे करता वा हांव ब्रह्मा विष्णू महेश राम कृष्ण हांचेर विश्वास ना अशे नारे आशिल्ले केजरीवालाचे पोस्टर लायला. ह्या पोस्टरांनी देवाचो अपमान जाला आनी गुजरातांतले लोक अशा लोकांक केन्नाच माफ करचे नात अशें तांचें म्हणणें आसा. जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए वो तो ठीक है. ये लोग मुझसे नफरत करते हैं. मुझे जो मर्जी कर ले मुझे कोई दिक्कत नहीं है. उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं. भगवान का अपमान किया इन लोगों ने. जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मुझसे नफरत करते हैं. नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा. भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर. मैं पूछना चाहता हूं क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो. तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो. मैं एक धार्मिक आदमी हूं. हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं. हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर. ये लोग ये जितनी असुरी शक्तियां हैं राक्षसी शक्तियां हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ. ये सब लोग कंस की औलाद हैं. भगवान का अपमान करते हैं. भक्तों का अपमान करते हैं.
गुंडागर्दी करते हैं, लफंगाई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने। भाजपा कडेन दोन हात करपाची देशातल्या खंयच्याच राजकीय पक्षा कडेन विचारधारा, हेतू आनी ताकदूय ना अशें भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान सांगला। आमी घेतात तेदी व्हडली जाहीर सभा आनी खंयचोच राजकीय पक्ष घेवपाक शकना। जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांची उदाहरणां दीत नड्डान सांगले की आमी फामील राज्य आशिल्ल्या पक्षा वांगडा झगडटात। हमारी ताकत है, ये हमारी पूंजी है और इस पूंजी को हम संजो करके आगे बढ़ने की हम बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। वह निवेदन ये है कि कई बार क्या होता है, हमारी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है ना कि इसमें आप काम करो बहुत अच्छा, न भी करो तो चल जाएगा। थोड़ा गहराई से समझना इस बात को। हमारी संख्या इतनी बड़ी है कि लग गए तो बहुत अच्छा, न लगे तो भी ये रथ है जगन्नाथ जी का, ये चलता ही रहेगा। ये रघुनाथ जी का रथ है, ये चलता ही रहेगा। आपने देखा होगा ना, रथ को लोग हाथ लगाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ लगाए, तो ऐसे लगाने से क्या रथ खिंचता है क्या? पर रथ चलता रहता है। चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? मैं यहां आपसे ये अपील करने आया हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रथ को आप कितना योगदान करके खींच रहे हो, इसके लिए आपको काम करना है। इसलिए मैं पहला काम आपको देना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजे के बाद आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इसका आकलन चाहिए मुझे। और आपने अपने इलाके में कितनों से बात की, इसका आकलन चाहिए मुझे। वास्को आणि भोवतणच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी उदका मीटर चोरी केल्ल्याच्या आरोपात वास्को पुलिसांनी नवे वाडो वास्कोच्या सिंधू राजू पवार हांका अटक केल्या। या संदर्भात पुलिसांनी कलम 426, 379 वाचून IPC 34 आणि कलम 3 PDP कायदो 1984 खाला गुन्यांव नोंद केला। वास्को PI कपिल नायक हांच्या देखरेखी खाला PSI रोहन नागरशकर ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। आता रोखडेच सांजवी तुमच्या मुखार घेवन येता गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो, म्हणजेच आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV।